नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आजच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। बायणा दर्यावेळेर उदका खेळांनी वांटेकार जाल्ल्या पर्यटकाक उदकांत बुडून आयले मरण। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून केलो पंचनामो। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू। उटा संघटनेच्या द्विशतपूर्ती सुवाळ्याक लोकांचो उपाट प्रतिसाद। गोयचो एसटी होच अंत्योदय समाज। 12 मागण्यो करच्यो पुराय। श्रीधर सतरकाराक आत्महत्या करपाक प्रवृत्त केल्ले खातीर म्हाड्डोळ पुलिशेन पूजा नायकाक केली अटक। न्यायालयान सुनायली 3 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त। मायनिंग परिणाम वाठार उणो करपाचो प्रस्ताव म्हळ्यार जनतेची दिकाभूल करपाचो यत्न। पर्यावरण अभ्यासक रमेश गावसान उक्तायले मत। मालीम जेटीचेर तकलेर फातर घालून केलो कामगाराचो खून। शेनवारा रातीची घडणूक। पर्वरी पुलिशेंत कागाळ नोंद। फुडलो तपास सुरू। शिवोले सेंट अँथनी चर्ची लागसार हिट अँड रनात एकलो जखमी। वेगान येवपी विदेशी पर्यटकान थळाव्याक धपको दिवन काडलो पळ। आता पळयात खबरो विस्तारान। आयतारा बायणा दर्यावेळेर उदका खेळांनी वांटेकार जाल्लो पर्यटक संजय श्रीनिवास हाका उदकांत बुडून मरण आयलें। उपरांत पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। पळयात पुराय बातमी। नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात गोयचो पर्यटन हंगाम सुरू जाता। परदेशांतल्यान येवपी पर्यटक गोयच्या दर्यादेगेंचेर गर्दी करतात। बेंगळुरूत रावपी 32 वर्सांचो संजय श्रीनिवास बायलेक आनी भुरग्यांक घेवन गोंयांत आयिल्लो। आयतारा श्रीनिवासाची फामिली उदका खेळा खातीर बायणा दर्यादेगेर आयिल्ली। पॅराग्लायडिंग केल्या उपरांत श्रीनिवास स्कुबा डायव्हिंग करपाक गेलो। उदकांतल्यान परत येताना ताका अस्वस्थ दिसपाक लागले। उपरांत ताका लागसाच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केलो। तेन्ना ताका मरण आयिल्ल्याचे डॉक्टरान स्पश्ट केले। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। We stay in North Goa. We stay in Case Resort near Riverside Road. Skyline vehicle is picked up at morning 8:30. After some time we went to boat location. Then he did paragliding, parachute. After that we eat food on boat only. After 1 minute he feel like vomiting sensation and he tried to out back on food. He tried and he collapsed suddenly. One person is said, I am a doctor, I am trying. He did CPR first. After 1 minute, one boat is there. We went to on boat on seaside. They put oxygen and they beat back and front CPR. He trained CPR. After that, they called to ambulance and we came to hospital on ambulance. क्या सब जैसे बोट खड़ा हुआ, मैं बोट के ऊपर था। बोट के ऊपर जैसे सब लोग चिल्लाने लगा तो नीचे आया। बोट के नीचे आया तो देखा तो ऐसे ही पड़ा था। उसके बाद के बोला, सब लोगों ने बोला कि इसको उठाओ करके। मैं बोला मैं अपने जैसे कोई भी हो तो दिल तो खींचता ही, इसलिए मैं क्या बोला इसको उठा के रख देते। तो एक येलो कलर का बोट दिखा तो मैं उसको सब लोग चिल्लाने लगा तो मैं भी चिल्लाया। चिल्लाने के बाद जैसे कि बोट खड़ा हुआ तो सब लोग बोला तू भी जा रहे, दोस्त लोगों ने सब बोला तो मैं भी आ गया। मैं भी ये नहीं कि मैं यहाँ पे काम पे हूँ, मैं जो है ना वहाँ खाना देता हूँ, यानी कि नेहरू में ना जेटी पे जो होता है ना खाना देता हूँ सब लोगों को। बोट किसका है? ये बोट के ऊपर मैं अपना दोस्त लोग जो ना उसके साथ आया था। अभी वो आदमी को क्या हुआ?
पता नहीं कि वो क्या हुआ, ये देखो ऐसा ये अटका था उसका, मर गया। हार्ट हुआ दोस्त क्या का नहीं। नाम क्या रहता था? मेरा दोस्त का नाम आशीष। तो फोन नहीं, नहीं, वो- रातोड़। अभी एक बात बता, तुम्हारे पास सेफ्टी वेफ्टी कुछ नहीं रहता स्कूबा डाइविंग करने के टाइम? मेरे को नहीं मालूम सर, मैं घूमने आया था। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। फोंडेच्या श्रीधर सतरकार हाका आत्महत्या करपाक प्रवृत्त केल्ले खातीर माड्डो पुलिसांनी पूजा नायकाक अटक केली। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात फाटले कांय दिसांच्यान पूजा नायक पर्वरी पुलीस स्टेशनाच्या बंदखणीत आशिल्ली। मात श्रीधर सतरकार हाका आत्महत्या करपाक प्रवृत्त केल्ले खातीर शेनवारा पूजा नायकाक माड्डो पुलिशेन अटक केली। उपरांत तिका न्यायालयात हाजीर केली। सद्याक न्यायालयान पूजाक 3 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। आम्ही माड्डो पोलीस स्थानकाच्या परिसरात आसा, ज्या जाग्यार पूजा नायक ही जॉब कॅश फॉर जॉब ह्या प्रकरणात सबंद घातलेली आसा, गोंयभर घातलेली आसा। आणि जो श्रीधर सतरकार आसलो तोय त्यांचा रिलेटिव्स कोण तरी आशिल्लो आणि तो जेन्ना तेणी आत्महत्या केली आणि तेजी श्रीधर सतरकाराच्या बायलेन जेन्ना माड्डो पोलीस स्टेशनाची तक्रार केली की एका श्रीधर सतरकाराक आत्महत्या प्रवृत्त करपा खातीर पूजा नायकाचो हात आसा असो म्हणून तेणी कंप्लेंट केल्ली आसा। ह्या संदर्भात माड्डो पुलिसांनी पूजा नायक एका रितसर अटक केल्ली आसा आणि 3 दीस पोलीस कोठडी रिमांड मारलेलो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर माड्डोळच्या लेखनाथ खेडेकर। मायनिंग परिणाम वाठार उणो करपाचो प्रस्ताव म्हळ्यार जनतेची दिशाभूल करपाचो यत्न आनी खण पिडेस्तांचेर अन्याय करपी आसा अशें मत पर्यावरण अभ्यासकांनी उक्तायलां। गोंयासारख्या ल्हान राज्यांत ह्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी जाली जाल्यार ताचो कांयच फायदो जावचो ना। वयल्यान मायनिंग वाठारांत समस्या वाडटल्यो असो भंय पर्यावरण अभ्यासकांक आसा। सध्याचो मायनिंग परिणाम वाठार 15 किलोमीटर अंतर असो मर्यादित आसा। तो आता उणो करून 10 किलोमीटर करचो असो प्रस्ताव जिल्लो मिनरल फाउंडेशनान खण आनी भूगर्भ खात्याक दिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। गव्हर्निंग कावन्सिलाची मान्यताय मेळटकीच हो प्रस्ताव उपरांत सरकाराक धाडटले अशेंय कळटा। पयलींच लीज वाठारा वयल्यान मायनिंग बेल्टात येवपी गांवांनी मायनिंग विरोधात नाराजी आसा। आता परिणाम वाठार उणो करून नेमके कितें साध्य करपाचें आसा असो प्रश्न पर्यावरण अभ्यासकांक पडला। फायदो लोकांक काय फायदो ना, त्याचे कारण अशें की एफेक्टेड एरिया मायनीच्यामुळे एफेक्टेड एरिया एक जाली आणि ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ ओर जे जाता ना ते 15 किलोमिटराच्या भायर सुद्धा चल्ले, त्यामुळे परत आसा अशें 15 किलोमिटराच्या भितर एफेक्टेड एरियाज आसा त्यो येतातच येता आणि गोवा ल्हान आसा त्याच्यामुळे हे 15 किलोमिटराचे एफेक्टेड एरिया येतातच येता ट्रान्सपोर्टेशनामुळे। ते दुसरी गजाल अशी की जेन्ना एखादे धाकटी स्टेट आसता तेन्ना तिची जास्तीत जास्त काळजी घेवप आसता, कारण धाकटी म्हणून ती आणि म्हणून तिका जास्तीत जास्त प्रोटेक्शन दिवपा खातीर ते काम करप 10च्या ऐवजी 15 दवरप किलोमिटर। पण अजून हे कित्याक केला हेचे कोडे अजून उलगडना। हेचे एकच अर्थ जाता तो हो की डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाक 10 किलोमिटराच्या भायर एफेक्टेड लोकांक पयशे दिवपाचे ना किंवा एफेक्टेड लोकां खातीर कांय करपाचें ना असो तेचो अर्थ। आणि 10 किलोमिटर म्हणजे कितें, एरवी 10 किलोमिटर आतां ह्यो आमच्यो 5 मायनी, त्याच्या नंतर फुडें गेले की शिरगांव 2 मायनी जाल्यो, त्याच्या नंतर मागीर अलवरपाल जाल्यो, डिंगणे, सुर्ला, कोठंबी, पाळी, सोनशी, होंडा अश्यो सलग लागून आसा। पूण खंयसून 15 किलोमिटर धरतलो तूं, खंयसून धरतलो तूं? कुडण्यासून धरतलो 15 किलोमिटर, डिंगण्यासून धरतलो 15 किलोमिटर, काय होंडासून धरतलो, सोनशीसून धरतलो, नेमकी खंयसून धरतले तुमी 15 किलोमिटर? हो म्हत्वाचो मुद्दो आसा। आणि दुसरें ट्रान्सपोर्टेशन 15 किलोमिटराच्या भायर जाता तेवूय लोक आसात ते एफेक्टेड लोक आसात, त्यामुळे हो गोंधळ जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडान घातला ना हो गोंधळ तेंच्यांनी निस्तरवपाक जाय। तिसरी गजाल अशी की आतां ज्यांची घरां एफेक्टेड आसात म्हणून मुख्यमंत्री सांगत आसला, आता गेले कितलेशेच म्हयने जाले तेंची घरां अजुनूय एफेक्टेड मायनिंग एरियेनूच आसात, ती अजून भायर काडिनात। आणि हे मदीं गौड बंगाल कित्याक उबे करतात तुमी? तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। बेती वाठारांतल्या मालीम जेटीचेर शेनवारा 35 ते 40 वर्सां पिरायेच्या एका कामगाराचो खून जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला।
ह्या कामगाराच्या तकलेर फातर घालून खून केल्ल्याचें कळटा। ह्या वाठारांत केबल वाडपाचें काम करतना कर्मचाऱ्याक ह्या कामगाराची कूड दिसून आयली। ते उपरांत तांच्यांनी हे विशीं पर्वरी पुलिशेक कळीत केल्लें खंय, मात सापडिल्ली कूड कोणाची ती अजून मेरेन स्पश्ट जावना। देखून पर्वरी पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा। काल सांजे 5 सुमार पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर एक फोन येता आनी बेतीम सायड मांडवी ब्रिजाचे पोना जी मालीम जेटी आसा तेजे सायडीक जे बेतीचे ओल्ड जे फिश मार्केट आसा ते फिश मार्केटान खंय तरी एक डेड बॉडी पडलेली सापडटा आनीक ही डेड बॉडी जी आसा ती डेड बॉडी तेजे तकलेर फातर घालून त्या मनशाक थंय मारून उडयल्लो आनीक जो कोणाचो मृत्यू जाला तेजे वय सुमार 35 ते 40 ह्या वय गटाचे मदीं आसतले। आनीक मेन गजाल म्हटल्यार जेन्ना तो जो वाठार आसा ते जे ओल्ड मार्केट आसा ते मार्केट सगळे जे झाडांनी जे पावसान जी झाडां वाडलेली आसा त्या झाडांक लागून थंय अशें जे कितें इन्सिडंट घडटा तो कांय दिश्टी पडना आनीक त्या सायटीचेर आमकां सुद्दां खुबश्यो अश्यो बाटल्यो आनीक खुबशे अशे नाका जाल्ले थंय कामां जातात ती आमकां थंय दिश्टी पडलेली आसात। आनी मेन जे थळावे म्हणटात की थंयच्यान स्कूल बसीक लागून भुरगीं सुद्दां थंयच्यान तांकां वयची पडटा आनी तांकां सुद्दां खंय तरी थंय भंय आसा। जाल्यार थंय केबलवाले जेन्ना आपलो केबल ओडपाक लागून थंय केबल लायनीचेर आपलें काम करताले तेन्ना तेणी ही डेड बॉडी थंय तेणी पळयली आनीक सोमतोच तेणी पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर कॉल केलो आनीक पर्वरी पुलीस स्टेशनान रोखडेंच थंय येवन ती बॉडीची सगळी तपासणी केली पूण आजून पर्यंत ती जी बॉडी कोणाची आसा ती एक लेबर म्हणून अशें ताका पळयल्यार कळटा पूण ती बॉडी कोणाची आसा ती आजून पर्यंत थंय पुलिसांक कळयली ना आनीक हेजेर पर्वरीचो पुलीस आजून तेंचो तपास चालू आसा आनीक ही जी बातमी आसा ही बातमी जशी इन डिटेल आमकां मेळटली तशी आमी ती तुमचे मुखार हाडटले। कॅमेरामॅन नितीन बरोबर गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर। शिवोले सेंट अँथनी चर्ची लागसार शेनवारा राती हिट अँड रन जालो। नेटान आयिल्ल्या विदेशी पर्यटकान एके थळाव्याक धपको दिवन पळ काडलो। ह्या अपघातात थळाव्या नागरिकाक बरोच मार लागला। उपचारा खातीर ताका हॉस्पिटलांत भरती केला। पुलिशेन घडणूक थळार पंचनामो केलो। अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या विदेशी पर्यटकाचो पुलीस सोद घेतात। एक्सिडेंट कसो जालो? तूं खंयसून वयतालो कितें? काय कळोंक ना तुका कसो जालो? तूं मारली ती गाडी तुजेर कोणें? कांयच कळोंक ना। कितें जाल्लें? एक्सिडेंट कसो जालो? एकटो आसलो आनी कितें कळलो म्हणजे खंयसून वयतालो कोणें मारली? फॉरनर कोण तरी। ओके हो कसो वयतालो? घरा वयतालो म्हणजे आनी मागीर फॉरनरान थेट हेजेर मारली पांयार मारली। आतां कितें इंजर्ड जालो पांय? फ्रॅक्चर आसा। ओके फॉरनर आतां खंय आहा कितें? हां फॉरनर पळोवलो मारून। ओके अजून काय फॉरनराचो पत्तो ना। सांग्या वाठारांतली आदली नगरपालिकेची इमारत सामकी बिकट स्थितींत आसा। सोमारा ही इमारत मातये भरवण करपाचो आदेश दिला, मात ह्या इमारतीत आशिल्ल्या एका दुकानदारान ही इमारत मोडपाक खर विरोध केला। इमारत मोडच्या पयलीं दुसरे कडेन जागो दिता अशें नगरपालिकेन लेखी हमी दिवची अशी मागणी दुकानदारान केल्या। पळयात पुराय बातमी। आमचे कितें 2010 आमी थंयच्यान आमचे घर आशिल्ले आमकां थंयच्यान भायर काडले तेन्ना बिश्टें मोडलेले कितें आमकां फ्लॅट दिता गाडी दिता अशें मोडलेलें 2010 थंयच्यान आमी डेवलप जावपाक जाय सांगे म्हणटकीर आमी थंयच्यान सोडून ह्या टावन हॉला कडेन येयले। आयज 2024 जाले 14 वर्सां जाले आमी प्रेसिडेंट आसा। आयज जी म्युनिसिपालिटी आमकां हांगाच्यान भायर काडटा। पूण आतां तुमी आतां घराचो इश्यू असो म्हणटा पळय तुमी जागेचो ती जागा कसली कोमलदादी काय तुमची घेतलेली? ना आमी म्युनिसिपालिटी कितली वर्सां रावली ते? 60 वर्सां म्हणटकीर तुमकां म्युनिसिपालिटीन कितें सांगून भायर काडलेले? आमकां म्युनिसिपालिटीन जेन्ना ते कौन्सिल बी आशिल्ले पळय तेन्ना कितें सांगलेलें तुमकां फ्लॅट दिता रावपाक आनी दुकानां कितें म्हणलेलें ते हेजेर उमेदीचे आमी सगळे भायर सरले कितें डेवलप जाता बिल्डींग जावं म्युनिसिपालिटी। हे आमी पयर फ्रायडे दिसा आमी कलेक्टरा वचून मेळ्ळ्या मिसीस इग्ना मॅडम
तेका वचून आमी एक्सप्लेन केलां आमगे कितें तेंगे आमकां तेंच्यांनी सेटलमेंट केलें ना कांय ना तेका लागून आमी कलेक्टरा फुडें वचून टायम मागला 10 दिसाचो आमी टायम मागला आमी म्हणलें आमी डेमोलिशना अगेन्स्ट ना आमी डेमोलिशन करपाक आमी रेडी आहा बट म्युन्सिपालिटीन आमगे कितें आहा तें सारकें सेटल करपाचें आनी आमकां बरोवन दिवपाचें आनी आमी हांगाच्यान भायर सरता ही इनवर्ट केली कॉपी ही पळय कलेक्टर थंय इनवर्ट करून आमी येयल्या खूब फावटी आमी तांकां ऑर्डरूय दिल्ली आसा की तुमी तितूंतली भायर सरा तांकां शॉपां दिल्लीं आसा चिकनवाल्याक की तुमी थंय सेटल शॉपी दिल्ली आसा 2 शॉपां दिल्ली आसा थंय वचून रावा अशें म्हणून ती प्रत्येक फावटी म्हणटा कितें आमकां कांय दिलना कागदपत्र कांय दिलना म्हणटा आनी डायरेक्ट मोडली म्हणटा तशी ना आमकां बी उतल्याच्यान ऑर्डर येयल्ली आसा कलेक्टरांतल्यान की हें डेमोलिशन करपाकूच जाय म्हणून आनी फाल्यां आमची फायनल आसा आनी फाल्यां आमकां 10 म्हणल्यार आमी पर्यंत हें डेमोलिशन करपाचें ठरयलां आता ती बिल्डिंग डेमोलिशन करपाक कित्याक करता ती सेफ ना म्हणून सेफ ना म्हणून ती पयलीं जायते आमच्यो हे इंजिनियरान सांगलें की आमकां तेजें हें केलें इन्स्पेक्शन करून की ती सारकी ना म्हणून ती सामकी इतली हें जावपा आसा की पडत जाल्यार ती कोण एक इन्सिडंट घडटलो अशें म्हणून ते आमी चड करून हें केली आसा आनी म्हाजे कडेन फोटो बी आसा फाटल्या वर्साचे की एक तेजो ते पार्ट पडलो आसलो आमचेच लेबरान वचून क्लियर केल्ले आसा तेवूय बी हांव तुमकां दाखोवपाक शकता कलेक्टर म्हळ्यार कितें जे आमकां फॉलोअप करता आमी तेका हें करता पूण तेंच्यांनी तें फॉलोअप करता आनी आमी कितें बिन कायदेशीर करना आमी कितें करता तें कायद्यान करता राजबाग दर्यावेळेर आशिल्ले बेकायदेशीर गाडे पर्यटन खात्यान मातये भरवण केले पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ही कारवाय करीत सुमार 7-8 गाडे मातये भरवण केले पळयात राजबाग दर्यावेळेर आशिल्ले बेकायदेशीर गाडे पर्यटन खात्यान मातये भरवण केले पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांक ह्या विशींचो आदेश मेळ्ळे उपरांत तांणी ही कारवाय करीत सुमार 7 ते 8 गाडे मातये भरवण केले वर्साचे फक्त 3 ते 4 महिने आपल्या पोटा खातीर वावुरपी ह्या गाडेकारांनी सरकाराचेर तिडक उक्तायल्या आयकात माझा राजबाग विचार कितें जालां आतां अकस्मात ट्युरिजम येयले आनी आमचे बारीक लोकल लोकांले बारीकशे पोट भरपा मागीर बारीक ते कितें फ्रुट्स कितें विकताले कळ्ळें पयलीं अरावंड 30-40 वर्सां ते विकताय आनी ते 20 वर्सां विकताय त्या नंतर ते मेडमी आमी जेन्ना मेडमीन आमकां सांगलें मेडमीन सांगलें कितें तुमी कितें आपल्या भाशेन कितें पोट भराय लोकल लोक त्या प्रमाणे ती बारी कितें आपल्या भाशेन बारके दुकानकार ते बसले आसले ते परत हो GM ते ललिताचो जो GM आहा पळय फोटमान ट्युरिजमान धाडटा आनी ते फोटमान ट्युरिजमान धाडटा ट्युरिजम तेजें एक्शन घेता मान करता आमी इल्लीगल आहा म्हणून ते एक पटाय जाय गव्हर्मेंट आपले इतले जॉब ना लोकांक जॉब दिवन बाबा खंय कामां लावपा म्हणून कितें बारीकशी ती आपल्या एक सकाळ फुडें आयले ती मनशां रातची 9 सुमार वयताय कितें आपल्या पटांचे कितें तरी करताय आज ते येवन ते परत मोडून आख्खी ते आड घालून सगळें पाड करून उडयलें अशें कित्याक लागून मोडप जाता आतां परत 2 फावटी मोडप जालें हॉटेल तेंचेर लोड घालता हॉटेलान पळय लोड असो घालता कितें सांग हॉटेल ते फोटोमान तांकां डायरेक्ट टुरिजमान धाडटा तेन्ना ते डायरेक्टराचे मागीर प्रेशर येता ते डायरेक्टराक फोन करताय आनी बाबा अशें आहा हिंगा मागीर त्या नंतर डायरेक्टर मदीं जाणून मोडून घेता अशें तुमी हॉटेला कडेन तुमी कावन्सिलर जावन तुमी आतां आमी सगळीं हॉटेलाक गेल्ले हॉटेला GMा मेळपा म्हण गेले GM हांवें GMा फोन केलो GM कसो फोन उठयना त्या नंतर हांवांचे रमाकांत नायक तो गेल्लो म्हाजे बरोबर आसलो आनी आमगे ते लोकूय गेले स्थानीक लोक आतां आमगे मिनिस्टर बीन ना जाल्यार मिनिस्टर सांगून बाबा कितें तरी करता आसले मिनिस्टर आमगे भायले जाग्यार ऑस्ट्रेलिया गेलो स्पिकर सर म्हणटा अशें जावपा जायना लोकलांचेर साम त्रास जाताय लोकलांक खूब त्रास करताय हे कित्याक हॉटेल चड करता हॉटेला पळय रातीन पळय सावंड सिस्टम चलता कोण तेंगे हें करना 11 मार तेंगे सावंड सिस्टम चलता आसून लोकल कितें आहा लोक पोट भरता लोकल लोक पोट भरता कोणाक फोन करनाय चलता बरें कर त्या नंतर तेंगे बारीक अशें करून ते बिचार ते कितें ते हें घालताय बॅड घालता बॅड ते राती 9-10 म्हणा ते बॅड चालू उरता हिंगा हांव GMाक सांगता बरें बाबा कितें आहा तुगे मनाक कितें आहा तें तूं सारकें कॉम्प्रोमायज करून मोकळें करचें अशें म्हणून अशें करून तेंचेर अत्याचार करूं जायना न्हू कितें ते बारीक सकाळ फुडें कितें जोडटाय रातीन आपल्या भुरग्यांक कितें पोट भरताय आज आमकां टुरिजम डिपार्टमेंट हांगा आयिल्ले आसा कित्याक आमचे गव्हर्मेंटाचे सुद्दां इन्स्ट्रक्शन्स आसा की इल्लीगल स्ट्रक्चर्स आर नॉट टू बी टॉलरेटेड ऑन द बीच सो हांगा जितले स्ट्रक्चर्स आमी आज 7 स्ट्रक्चर्स मोडल्या ओके इट लुक्स लायक हट्स सो हे आमी सगळे मोडिल्ले आसा कित्याक दे डोंट हॅव परमिशन कसलेंच परमिशन ना सो आमकां डायरेक्शन्स आसा वयले ऑथॉरिटीजा कडल्यान गव्हर्मेंटा कडल्यान की हे सगळे टॉलरेट करपाचें ना आनी वॉट एवर इल्लीगल स्ट्रक्चर्स आर देर ऑन द बीच हॅव टू बी रिमूव सो आमी 3 वीक पयलीं आमी हांगा सगळ्यांक येवन वॉर्निंग दिवन गेले की तुमीच काडा कितें काडपाचें आसा तें नाजाल्यार मागीर आमकां हांगा येवन डेमोलिशन करचें पडटलें म्हणून ओके सो त्या फाटल्यान वॉर्निंग दिवन सुद्दां कांय काडिल्लें ना सो आमकां आज हांगा येवन सगळें हें डेमोलिशन आमकां तांकां आमी चान्स दिलो टू रिमूव इट बाय देम सेल्फ तांकां तुमीच काडा म्हणून
आणि मागीर आमी तांकां एसिस्ट केलें आनी आमचे जे लेबरर्स घेवन आमचे सगळे स्टाफाक घेवन आमी एसिस्ट करून आमी वी हॅव रिमूव्ड ऑल द स्ट्रक्चर्स. तेमी लोकल्स म्हणटा खूब वर्सां तुमची हांगा चालू आसले, पण आतां कित्याक मोडपाक जाय आसले? फुडें ताका चलोवपाक तांकां एक लोकल्सो चान्स दिवपाक जाय. ना कशें आसा, कितें धंदो करपाक जाय जाल्यार लिगली करपाक जाय. आतां हाका कसलीच परमिशनां ना आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंट बिचार हे कसले आडसळां विकपाक ना जाल्यार ज्यूस विकपाक असले धंदे आमी परमिशन दिना. आमी परमिशन दिता गव्हर्मेंट शॅक्स ऑन द बीच, वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज गव्हर्मेंट शॅक्स, पण आमचे कडेन परमिशन घेवन करचें पडटा. पण असले हाका आमी परमिशन दिना. प्रायवेट शॅक्साक आमी परमिशन दिता. सो परमिशन घेवन करपाचें कितें आहा तें, इलिगली करूंक मेळना. सो इलिगली केलें जाल्यार मागीर एक्शन जातात. अशी काणकोणा आनी खंय आसगा कितें अशें लोकल्स घालून? ना आनी खंयचे बिचार आमकां अशें काय मेळना. कित्याक राजबाग बिचार एक पयलें आमी इवन पालोलें बीच, पाटलें बीच बिचार कांय ना. कित्याक ते स्ट्रक्चर्स प्रायवेट रेस्टॉरंट्स आसा, प्रायवेट शॅक्स आसा, ते फाटल्यान आसा इन प्रायवेट प्रॉपर्टी. एंड जे आसा ते तांणी सगळ्यां कडेन परमिशनां आसा. सो कंप्लेंट आयली, आमकां जर कंप्लेंट आयली फाल्यां आमी एक्शन घेतले. समबडी कंप्लेंट्स वील टेक एक्शन. भवेश बोरकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. माशेल बाजारात पार्क केली स्कूटर चोरून व्हरपी दिलबहादूर महातो ह्या नेपाळी चोराक माड्डोळ पुलिशेन अटक केली. हे प्रकरणात खांडोळच्या श्याम नायक हाणें आपली स्कूटर चोरयेक गेल्ल्याची माड्डोळ पुलिशेंत कागाळ केली. उपरांत पुलिसांनी सोद घेवन चोराक अटक केली. मार्केटातल्या ओमकार कलेक्शन शॉप या दुकाना मुखार पार्क केल्ली तांबड्या कलरची प्लेजर दुचाकी चोरिल्ल्या प्रकरणात माड्डोळ पुलिसांनी दिल बहादूर महातो पिराय 35 वर्सां रावपी माशेलांत पूण मूळ नेपाळ हेका अटक केल्ली आसा. ह्या प्रकरणात श्याम रोहिदास नायक रावपी अमेळवाडा खांडोळा हांणी माड्डोळ पुलिशेंत कागाळ केल्ली. ही घडणूक काल शेनवाराक राती कडेन 10:15 ते 10:30 मजगती माशेल मार्केटात घडिल्ली. माड्डोळ पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर माड्डोळच्यान हांव शेखर नायक. काणकोण तालुक्यांतल्या पोस्ट ऑफिसात कर्मचाऱ्यांचो उणाव आशिल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाल्या. लोकांक वरांची वरां आपल्या कामा खातीर लायनीन रावचें पडटा. तशेंच ज्येश्ठ नागरिकांकूय त्रास जाता. काणकोणा एकूच पोस्ट ऑफिस आशिल्ल्यान कामाचो भार चड आसता. ताका लागून आनीक कर्मचाऱ्यांची गरज आसा अशें पोस्ट मास्तरान सांगलें. तशेंच जाता तितले बेगीन पोस्ट ऑफिसात कर्मचाऱ्यांक भरती करचे अशी मागणी लोकांनी केल्या. लायनी रावपाक पडटा, तुमी चोवपाक शकताय. लोक लायनी आसाय. वयल्यान तांचो मेन म्हणटा की स्टाफ कमी आसा आनीक लायनी रावता डिले जायत रावता. म्हणल्यार बेगीन कामां जायना लोकांनी. कित्याक काणकोणा एकूच पोस्ट आसा आनी लोक खूब पयसून येताय. सो लोकांक लायनी उबो रावपाक पडटा. चड मेन प्रॉब्लम कितें तांचो स्टाफ कमी आसा आनी ते बेगीन कामां जायनाय. लायनी रावल्यार लोक थोडे उपाशी पडार येता बाबा आपणा बेगीन काम जावपाक जाय म्हणून. थोड्या अशें करून जाणटी बिणटी आसा तांकां बसपाक मेन ते बसपाक तांकां जागो उरना. आता कितले टाइम जाला तो हे त्रास जायत आसा? कितलो? हे डेलीच जातले हांव मागता जातले बेगीन हे सगळें क्लियर करचें आनी तांचो स्टाफ जाल्यार स्टाफ दिवचो. काणकोण पोस्ट ऑफिसाची गरज जी आसा ती ह्या म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत ह्या वाठारांतल्या लोकांक खूब गरजेची. आनी बाकीची पळय सगळी पोस्ट आसा ती सब पोस्ट. आनी ह्या पोस्टांक पयलीं जो स्टाफ आशिल्लो तो स्टाफ त्या लोकसंख्येच्या मानान आनी त्या कामाच्या मानान सफिशियंट आशिल्लो, वाजवी आशिल्लो. आज ट्युरिजम वाडला, पार्सल वाडल्यात, जरी बटवडट पत्रांनी जरी कमी जालो तरी ह्यो गजाली अत्यंत खूब वाडल्यात. आनी अशा वेळार ह्या पोस्टाचो हो स्टाफ जो आसा हो स्टाफ हें काम पेलूंक शकना अशें म्हाका दिसता. पोस्टाची सुविधा बरी जावचे खातीर हांगा जाय तितलो स्टाफ दिवपाची अत्यंत गरज आसा. जावपा कारण आमचे कन्वेटी ना, पोस्टा चलना. कन्वेटी ना जाल्यार ते बिटी घालूंक मेळना. बॅग ओपन करपा जाय आनी बॅग रिसीव करून प्रत्येक पोस्टमॅनाक बिटी घालपा जाय. पोस्टमॅन प्लस गांवचे GDS आसा, खोतिगांव, गावणगोळी, आगोंद, खोला, पैंगी अशे 8 BO आसात. ते 8 BO सगळ्या पोस्ट घालून सगळ्यांक धाडचे पडटा. तेच पयलीं 5 येवपाकूच जाय आमकां. एडजस्ट केल्यार फास्ट एडजस्ट करूंक पडटा आमकां. जेवून आसतना आमी एडजस्ट करता. आता कितलो टायम जालो तुमी आनी पयलीं कितले टायमार वयताले तुमी भायर सरताले पार्सल घेवन? आमचो सकाळचो मेल आमगे 10 येता रेगुलर. आनी समजा एक ड्रायव्हर लिव्हेर गेला, एक ड्रायव्हराक 2 रूट करचे पडटा. उक्क्या सांगे धरले ती सगळे धरून लास्ट काणकोण येवचे पडटा. हांव येयल्यार 12 वर्सां जाता हांगा.
आणि होच प्रॉब्लेम इश्यू आमकां. लोकां सदां लोकां कंप्लेन आसा की हांगा डेली फेसिलिटी पडटा. काम चड आसता एवरी टायम. हेवी म्हळ्यार फॉरेनर्स बी येता, तितूंत रेल्वे बी ॲड केला, आमकां रेल्वे कावंटर बी पळोवचें पडटा. आनी प्लस पार्सल बुकींग, इंटरनॅशनल पार्सल्स बुकींग चड उरता आनी रेल्वे एन्क्वायरी बी उरता. आनी पार्सल्स बुकिंगा टायमार न्ही खूब तांकां बी डिटेल्स सांगचे पडटा. ते स्टाफ आसून सुद्दां येना काय आनी वाडोवपा जाय तुमकां? आमकां स्टाफ वाडोवपा जाय हिंगा, स्ट्रेंथ वाडोवंक जाय. तुम्ही किती प्रोसेस केला कितें आतां स्ट्रेंथ वाडोवपा जाय? आमी तशें पयलीं रिपोर्ट केल्लो आसा स्टाफ. खंयची डिपार्टमेंटाक तुमी खंयची? SP ऑफिसर, सुपरिटेंडंट ऑफ पोस्ट पणजी. दिवचले पॅनक्रिएटीक कॅन्सराचो पयलो दुयेंती मेळ्ळा अशी माहिती नोडल अधिकारी दोतोर जगदीश काकोडकर हांणी दिल्या. कॅन्सर स्क्रीनिंग मोहिमे खाला केल्ले तपासणी वेळार हो दुयेंती मेळिल्ल्याचें कळटा. गोंयांत कॅन्सराचे दुयेंती वाडत आसात. कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅनाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत कॅन्सरा विशीं जागृताय तशेंच तपासणी करप चालू आसा. ह्याच मोहिमे खाला दिवचल पॅनक्रिएटीक कॅन्सराचो पयलो दुयेंती मेळ्ळा अशी माहिती कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्पेनाचो नोडल अधिकारी डॉक्टर जगदीश काकोडकर हांणी दिली. तशेंच ज्या लोकां मदीं पयले स्टेजीचो कॅन्सर सांपडला तांचेर उपचार सुरू आसात. तशेंच कॅन्सर सांपडिल्ल्या दुयेंतींक GMCत फुकट उपचार दितले अशेंय ह्या वेळार डॉक्टर जगदीश काकोडकर हांणी सांगलां. हजारांनी पेशंट आता मेरेन आमच्या डॉक्टरांनी चेक केल्ले आसा. 8 कॅम्पामदींच आमकां जवळ 3 ते 4 ब्रेस्ट कॅन्सर सांपडले जे सुरवातीच्या स्टेजीक आसा, ताचो उपाय चालू आसा. एक तोंडाचो कॅन्सर सांपडलो, एक गर्भाशयाच्या पिशवेच्या तोंडाचो कॅन्सर सांपडलो, एक प्रोस्टेट कॅन्सर डाउटफुल आसा आणि जवळ म्हाका दिसता 17 ते 18 प्री कॅन्सरस ओरल लिजन्स हे डेंटल कॉलेजच्या टीमीन सोदून काढल्या. ताचे प्रमुख कारण जावन आसा तंबाखू. तर इतल्याच 1,500 मायज लोकां भितर आमकां जर इतले कॅन्सर मेळ्ळे आनी प्री कॅन्सरस लिजन्स मेळ्ळे, हांव लोकांक समजावून सांगूंक सोदता हें की हे सगळे पेशंट जिवंत उरतले. भलायकी खात्याच्या कॅन्सर स्क्रीनिंग अभियाना खाला दिवचले घडोवन हाडिल्ल्या तपासणी शिबिरा वेळार स्वादुपिंड कॅन्सराचो पयलो दुयेंती सांपडला अशी माहिती भलायकी खात्याच्या विश्वसनीय सुत्रा कडल्यान मेळ्ळ्या. कॅन्सर स्क्रीनिंग अभियाना खाला शेनवारा दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात तपासणी शिबीर घडोवन हाडिल्ले. ह्या शिबिरा वेळार गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी गोंय दंत महाविद्यालयाच्या तज्ञ दोतोरांनी सुमार 253 जाणांची तपासणी केली. हे तपासणे वेळार कॅन्सराची लक्षणां आशिल्ले कांय दुयेंती सांपडल्यात अशें कळटा. ह्या दुयेंतींचेर आतां उपचार सुरू जातले. कॅन्सर दुयेंसाचे वेळारच निदान जावचे आनी कॅन्सर दुयेंतींक वेळारच उपचार मेळचे ह्या हेतान सरकाराच्या भलायकी खात्यान कॅन्सर स्क्रीनिंग अभियान हातांत घेतलां. आतां मेरेन राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत ह्या अभियाना खाला शिबिरां घडोवन हाडिल्लीं आसात. वेगवेगळ्या वाठारांत घडोवन हाडिल्ल्या शिबिरांत 1,500 परस चड जाणांची तपासणी केल्या अशें कळटा. वेगवेगळ्या वाठारांत केल्ले तपासणे वेळार 130 परस चड दुबावीत दुयेंती मेळ्ळ्यात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या सगळ्या दुबावीत दुयेंतींचेर भलायकी खात्या वतीन उपचार करतले. कॅन्सर दुयेंसाचे वेळारच निदान जालें आनी दुयेंतींचेर जर वेळारच उपचार सुरू जालो जाल्यार ह्या दुयेंतींच्या जिवाक कसलोच धोको ना अशें भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.